सुगली उभी राहून सुरुवातीची गायन आम्ही गाऊया. विसाची बॅट A18 पान 9, A18 पेज 9. विसाची बॅट बेडोक्यात केला इथोडून दाखायो घालिलुया Calvary betutul boriscoda Lek monar mi salvato giuia Isaci lek bedogia mikela Itlorun dakayo galiluia Calvary betutul boriscoda Lek monar mi salvato giuia Calvary betutul rosolda Cristace monar ugdas koruia Todo soro yo vivindo doda Crista mendrace matroxevuia सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाची उपकार हे सकाळच्या दिसाक हे वेदी बंदून एकठांय जावन देवाचे सगळे देणे खातीर आमी ताका दिनवासिया आनी अदीक ताचे मोगांत आमी फुडें वचून आमकां आदार मागतना कार्लोस पीटर डिसूजा हे आमचे बाप सत मागुया. सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणांत ताका भागेली करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव म्हणून आज पवित्र सभा उगडास करता भाग्युंत रोज दे लिमा ह्या भाग्युंतीचो जिणें दुसऱ्यांची सेवा करून आपली अंकवारी जिवीत जियेली आनी आपल्याकूच दुसऱ्यांची सेवेक लोबदली. मागुया तिच्या सेवेच्या जिणेंतल्यान आमी ह्या संवसारांत दुसऱ्या सवे जेजूचो रूपकार पळोवं. काळजान दुख दोतल्यांक बोगसणें दिवंक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत आनी सगळे बोत्तेन तें जिवूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आनी सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकल्याची दिसा गरजो बापाक उबारुया. कोणसांचे फेस्त आमी केला सगळी आमची जमीन देवान आशिर्वादान भरलेली सुफोड करूंक मागुया. बोमोगाळ बापा आमचे देवा भाग्युंत रोज देलिमा तुज्या मोगान पेटून संवसाराक पाठ करूं आनी प्राच्याचे जिणेंत तुजे रूच ध्यान मन दवरून तुवें भरपूर कृपा दिली. आमचेय जिणेंत दिसान दीस दुसऱ्या सवे तुजो उपकार पळोवंक आनी खऱ्या जिविताची वाट धरून सर्गीचें सूख भोगूंक भाग्युंत रोज देलिमाचे मजतीन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयक. एजिकल प्रवादाचे पुस्तकाले वेले वाचो. सोरेस्पोराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताणी
आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फांक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फांक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताच्या मदल्यान सगळ्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फांकी जमीन खूब खूब हाडांनी आसली आनी ते सारके सुकलेले. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हे हाडां जिवी जावंक शकता? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणून सोरेस्परा दोनया. आनी एक पावटी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडां विशीं संदेश दी. तांकां सांग, सुकलोलीं हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनया सर्वेस्परान अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो कोत्तलों आनी तुमी नव्यान जिवी जातोलीं. तुमचेर हांव शिरांतरान घालतलों. तुमचें मांस वाडोन शेक कोत्तलो आनी तुमकां कात येयशी कोत्तलो आनी तुमी स्वास दितले आनी तुमी नव्यान जिवीन जातोलीं. आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमोन येतोलें. म्हाका आज्ञा केल्या प्रमाणें हांवें संदेश दिलो. हांवें संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कडकडो जालो आनी हाडांक हाड जडोन आयलें. हांवें पळयलें आनी त्या शिरांतरांनी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. ताचें मांस वाडटालें आनी ताचे कात येताली, पूण तांचे भितरले स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी. मनशाच्या पुता, संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वास 4 वरांतलो येवन आनी ह्या मेलेल्याचे स्वास सोड. तांकां जिवी जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणें हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावलीं. एका व्हडा उशीत पणटोन तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्ख्या इस्रायेलाच्या घरांतलीं तीं अशींच सांगूंक भोंवता, आमच्या हाडांक सुकल्या, आमचो बोरवांचो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटोच तुमकां संदेश दिवंक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पयजेक आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते कोत्तलों आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलों आनी परतून इस्रायेलाच्या देशांत तुमकां पावयतलों. म्हज्या परजेक तुमचे फोंड उक्ते कोत्तोच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतोलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवंत जातोलीं आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलों. हांवें सर्वेस्पराक अशें सांगलें आनी केलें म्हूण तुमी वळखूंक पावतल्यान. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेद नाशिल्लो. सगळीं म्हणूया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेन नासलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडलोलीं तीं दुस्मानाच्या चपक्यांतलीं निवाल्ल्यांत तीं उदेंतीन तान अस्कुमीत तान उत्तोरीन सून दक्षिणीन सून एकठांय केल्यात तीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेन नाशिल्लो. अरण्यांत जगलांटा हेवट्यान तेवट्यान तीं भोंवतालीं फिरतालीं. तिकान करूंक जाता तसल्या शारांची तांकां वाट मेलो नासली.
तांकां भूक लागो, तांकां ताल लागो, ती जीव सोडूंक पावलोली. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माय मोग मितमेल नाशिल्लो. तेन्ना आपल्या दौदीरपणान सर्वेस्परान तांकां उलो मारलो आनी तांच्या आटाविटेंतली तांकां ताणें निवारली. आनी ठिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयलीं. जबाब: सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेल नाशिल्लो. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ली विजवितां पासत ताणें सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. कितलो ताणेलो आत्मो ताणें दादोशी केलो, बुकेल्लो आत्मो ताणें बरें देण्यांनी भरलो. उद्गार. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेल नासलेलो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्यो वाट्यो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलूंक व्हर सर्वेस्पराक जय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. सादुकीक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जाले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरले एकल्यान विचारले, गुरुजी, सुमुटीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळे तुजे काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हे दोनूय कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्त. म्हणजे भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी एझेकियल प्रवाद्याचे पुस्तकांतले वाचता. ते एक जाण मेजर प्रॉफिट्स आयझाया, जेरमाया, एझेकियल. आयझायाक 66 चॅप्टर्स आसा, जेरमाया 52 आनी एझेकियल 48 चॅप्टर्स. हे प्रवादी देवाच्या नांवान उलयताले. आयज काय बरें आमकां वाचूंक मेळ्ळां. कितें? देव एझेकियलाक सांगता, बाकीत कर. लोक इज्रायलाचो बाबिलोनाक आसलो, निर्वासीत आसलो. दे वर टेकन इन टू एक्झायल. आनी एक्झायलान तांकां बरोवचो नासलो. देखून देव एझेकियल प्रवाद्याक सांगता, म्हजे पोरजेक सांग, भियेनाकात म्हूण. तुमकां हांव परतून तुमच्या देशांत पावयतलो. एक्झायल, निर्वासीतपण एक व्हडली ख्यास्त असो लोक चिंततालो. आनी देखून देव एझेकियल प्रवाद्याक हाडान दाखयता, इज्रायलाचो लोक मेला एक्झायलांत, जायतो मेला, तांची हाडां सुकल्यांत. आनीक देव ताका सांगता, बाकीत कर, ह्या हाडांक हांव जीव येवसो कोत्तलो.
आनी हाडां जिवाड जातली आनी हांव तुमकां पोत्तून तुमच्या देशांत पावयतलो. सांगता संदेश दी, हांव तुमचे फोंड उक्ते कोत्तलो आनी त्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो आनी पोत्तून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. आनी हांवें तुमकां फोंडांतली भायर काडटूच हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां घुमून येतलो. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवन जातले आनी तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हांव पावयतलो. काय बरी उतरां भाव. इस्रायल पोरजा बाबिलोनियेक आसतना दे हॅड गिवन अप ऑल होप्स. आनी कांय ना, आमी हांगाच मरपाचें अशें तांचें धोरण आसलें. आनी हे धोरणा भितर देव एझेकियल प्रवाद्याक फुडें काडटा, सांग लोकांक दॅट इज नॉट दी एंड. तुमकां बासायला तो गांव तोच तुमकां मेळटलो, तुमी तुमच्या देशांत पावतले. बरोवन सुदरत हांव उलयतां भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरवूं ना जाता. आमी इस्रायल पोरजे भशेन ह्या संवसारांत एक्झायल, तरेतरेच्या आडकोडी मदें, तरेतरेच्या प्रश्ना मदें आमचें जिवीत सारतना आमी देवा सायबीण मांयचे मागणी करता आसतना हेल होली क्वीन नोमान राणी म्हणटा आसतना म्हणटा आमी ह्या संवसारांत एके भशेन वी आर इन एक्झायल, एवेचीं बाळकां. पूण देव आमकां सदांच असली बरवंशाची चिंतना घालता. भियेनाका, म्हाका पदवी आसा. इस्रायल पोरजेक ताणें बाकीत केलें आनी पुरावो दिलो, तुमी तुमच्या देशांत दूद आनी मोव व्हांवता तसले गांवांत तुमी पावशी हांव कोत्तलो. भाव भयणीनो, दुसरे वाचपांत आमकां जेजू जबाब दिता कोणाक? फारिजेवांक. ते ताका टेस्ट करूंक सोदी, गोंदळाक घालूंक सोदी. दे वर मेलिशियस पर्सन्स. ताच्या तोंडांतलें कितें वांकडें भायर सोदता जाल्यार पडूंक सोदी. तोरा जुदेवांच्या कायदे आसले 613 प्रिसेप्ट्स आसले आनी ह्या 613 प्रिसेप्ट्सांतले खंयचो व्हडलो ते जेजूक तपासूंक सोदतात. बरे मनान न्हय, कुसक्या मनान ताका धरूंक सोदतात. मोइजेसान आमकां 613 दिल्यात, तूं कितें म्हणटा? खंयचो व्हडलो? 613 612 भायर उडय, एक व्हडलो सांग आमकां. जेजू तांचें मन जाणा आसता. पूण जेजू तांकां सांगता सगळ्यान व्हडलो पयलो मुखेल कायदो हो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, इतलेंच पुरो. आनी आपल्याक आयकतल्यांक सांगूंक सोदता, लव इज द स्टार्टींग पॉयंट, एंड अँड द एसन्स ऑफ क्रिश्चन लायफ. मोग जावन आसा सुरवात, शेवट आनी सार क्रिस्ती जिविताचो. भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटालो, मोग कर आनी तुका जाय तें कर. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो, दोनूय बाजू एकाच नाण्याचे, द टू सायड्स ऑफ द कॉइन. दोनूय एक आसूंक जायना, दोनूय आसूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, सगळे तुज्या मनान, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या बोडान तुज्या दुनिया देवाचो मोग कर आनी त्याच मापान तुज्या पेल्याचो कर. पुरो इतलेंच कर. आनी जायते फावटी बाबा म्हणिनो आमच्या लागीं जायना. आयच्या काळांत जायते लोक देवाचो मोग करता म्हूण धांवतात, देवाचो मोग करता म्हूण. खंय वाचता, खंय मिलाग्री जातात, आमी धांवता, हांव देवाचो मोग करता. पूण पेल्याचो मोग करूंक जायना. वी हेट, वी स्पीक सो मच अगेन्स्ट आवर नेबर्स.
आमी जायते फावटी बोटां मोडटा, घोट्टून जावं म्हणटा, मोरू म्हणटा. दुसरे आसात आज NGOs आसात जायते, ओन्ली वी हॅव टू सर्व पीपल, फिनीश. ना, दोनूय बरोबर वयता. देवाचो मोग आमकां पेल्याची सेवा करूंक आपयता आनी पेल्याचे सेवेंतल्यान आमी देवाचो उपकार पळोवन देवाशी पावता. आयज ही दोनूय कल्पना मनान धरून तेच जेजू लागीं आमकां आदार मागुया. आमच्या आडकुळी मदें देवाची बुजवण आनी घोटाय आनी बरवसो आमकां आनीक आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान देवाचो आनी पेल्याचो मोग. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी दा भावा भयणी बापाक भेटून पान 32, C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटून भांगर नाका रुबे नाका, आपल्या कारचा सोमे ओबून जेजू तुझे गाडीच म्हाका. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कशी कुरिसले गो, मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे गाडीच म्हाका. जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेच मोचे तुका कोपता. जेजू म्हाका खोशेन दिता सगळेच मोचे भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ताणें नेमून आमच्या आनी आख्खे गोविंद सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे देवा, ह्या उंड्या सोऱ्याच्या बलिदानांतल्यान आमची मन आनी काळजां आमी तुका उबारता आनी दिसान दीस तुजेरूच पातयेवन नवे जिविताची चाव धरून आमकां घोटाय दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबरतान ताचें पुनरुजीवनपण परगोडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेमोत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. होवी 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 दोवाराचो सर्वेस्वर तूं. होवी 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 दोवाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्गानी संसार so
निर्वाशीत जाल्ल्यांचो सगल्यांनी सोडलेल्यांचो इश्ट कसो बाप्पा जेजूक तुवें धाडलोय. तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक जेजू आमकां शिकोवंक आयलो. आमचे काळजांतलें सगळें वायट काडून उडोवंक जेजू आयलो. कित्याक वायटा वरवीं आमची इश्टागत तुटता आनी आमचो संतोश इबाड जाता. तुज्या जिवितांत आमकां वांटो दिवं आतां आनी सदांकाल जेजून आमकां पवित्र आत्मो भासायलो. देवा आमचे बापा, तुका भेटयलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाकां सोऱ्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो. आपल्या शिसां बरोबर निमाणें रात जेवण करतना जेजून आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. कारण उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें दाका स्वरान बोलवली कास घेतली, तिचेर आशिर्वाद घालो, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कोरोराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. Jesu mielo, Jesu जिवंतलो, Jesu नव्यान येतलो. बोमोगाळ बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी उगडास करता. तो संवसाराचो सोरवंडार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजेशी व्हरूंक ताणें आपणाकूच आमच्या हातांनी घालो. सर्वेश्वर आमचे देव, आमचे मागणे आयक. हे जेवणांत बांडू घेतलेल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या मोगाचो आत्मो दी. ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुजे पवित्र सभेंत अदीक अदीक एकवटून आमी जी अशें कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा बरोबर, फिलीप आमच्या बिश साहेबा बरोबर, सगल्या आमच्या हेरांक गवळ्या सांगाती आनी तुजे पोरचे पासत वावुरतात ते सगल्या बरोबर तुजे पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर. आमी मोग करता तांकां तूं विसरूं नाका आनी आमी फाव तितलो मोग करिना जांचो आमकां राग आसा, जांचे दुस्मानकायेन घोडी आमी जियेता तांचोय बापा उगडास कर. शांतीन मरून गेल्यांत तांची तूं दया कर. माई मोगान तांकां तुजे गोपान घे. सर्वेश्वरा, आमी तुजे लागीं मागता, भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे आनी आमचे माये बरोबर, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरनूत आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल, तांचे सांगताक एक दीस तुजेशी आमकां सगल्यांक एकठांय कर. तुज्या राज्यांत सदांकाल तुज्या मोगाची परब समारंभ आमकां फाव कर. तुवें जेजूचो आनी एकामेकाचो मोग केला ती सगलीं थांबून आसतना तुज्या मानाक गितां गायतलीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून ताचेंच बळ आनी शक्ती घेवन देवाचो आनी पेलेचो आमी मोग करूंक आमकां सुरती दिव म्हूण बराबर म्हणुया. आमचे बापा, स्वर्गीय, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायट हातूंतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबरसान वतयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरूपात कंदी सुटोय आनी सुरवातली वाटाय. कित्याक रातवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दीस घाल. योगशेवर म्हणून तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासनान. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमट्टींतलो सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांचे देखींतल्यान आमकां दिल्लो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमया तुमचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. पान 51. D9 पेज 51. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. बाबान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच्या मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्या रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां आज वांटो दिला. तामून आसतना जेवणाचो फोड आमच्या जिवितांत दिश्टी पडूं. आमच्या मोगाच्या आनी सेवेचे चाकरींतल्यान आमी भाग्यवंत रोज दिली मानची देख घेवन सेवा करून संवसारांत सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव म्हणून फाल्यां आमी परब करता भाग्यवंत बार्तोलोमेव ह्या जेजूच्या आपोस्लाची परंपरा सांगता. गुडी तो भारतांत पावलो आनी भारतांतूय ताणें जेजूची बरी खबर परगट केली. देखून भोव करून तिसवाडी वाठारांतलो लोक फाल्यां कोणसांची परब करता. फाल्यां भोव करून तिसवाडचो लोक कोर्ताली चिकाली ह्या वाठारांतलो लोक फाल्यां ही परब मनयता. दिवाडे शोरांव ह्या जुंव्यांचेर आमी मागुया भाग्यवंत बार्तोलोमेवच्या मजतीन आमचोय भावार्थ उदीक ओकूण जावं. फाल्यां से काथेद्रलांत आयची ह्या वर्साची परब केल्ल्या बरोबर आमी मीस भेटयतले सकाळीं 10 वाजता. आज सांजे सदां भाशेन 6 वरांचेर मीस आनीक सायलंट एडोरेशन सांजे 8 पर्यंत जाता. तांणी वांटो घेवंक वावरचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन पेल्याची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 802. E10 पेज 82. Sorvesorak argadia ablotmo amgadida. Sorvesorak argadia ablotmo amgadida. Lekas vamarga ami solchat ablia mogache